फर्मागुडी फोंडा वाठारांतल्या कटमगळ देवाच्या वाठारांत लोकांनी आयतारा कटमगाळ दादाचें दर्शन घेवन गोडशाच्या नैवेद्याचो लाव घेतलो। सुमार 5,000 वयर भाविक ह्या वेळार कटमगाळ दादाचो आशीर्वाद घेवपाक उपस्थित आसले। पळयात। श्रावणाच्या दुसऱ्या आयतारा जावपी या फर्मागुडी वेल्या कटमगाळ दादाच्या उत्सवाक गोंयभरच्यान हजारांनी लोक उपस्थिती लायतात। भाविक देवाकडेन आंगोळ्यो करतात आणि त्यो पुराय जातकच देवाक कांबळी, जोती, नाल, गोड, तांदूळ भेटयतात। उपरांत गोडशे करून देवाक नैवेद्य दाखयतात आणि लोकांक प्रसाद म्हण वाडटात। कटमगाळ देव लोकांच्या उल्याक पावता असो भाविकांचो भावार्थ आसा। आयकात। हांगा लोक येता, गोडशें बिडशें सगळें घालून दिता, ते आमी देवाक घालता। लोक आंगोणेचें हाडून दिता सगळें आमकां, ते आमी देवाक घालता आमगे शिजोवन। रोवटां, गोडशें, मागीर हें चप्पल, कांबळ सगळें आमी देवतळाक घालता हांगा हाडून। आयतार बुधवार आमकां चालूच आसता। कशी सासाय कशी देवाची एकदां गोडशें आसता। देवा सासाय कशी आसा? देवा कडेन जो पळय कोण कितें मागता, कोण कोणाक भुरगीं जावं जाय म्हणून भुरग्यां मागता, तो दिता, भुरगीं दिता। कोणाचें काम जावं जाय म्हणून कामाक हें येता। सर्विसेचें कोणाचें जावना म्हणटा तें हाडून दिता, सर्विसेचें लोकांलें जाता। अशें करून लोक हांगा भरपूर येता, हांगा भरपूर सगळ्यांची कामां जाता। आनी आमचें देवस्थान जागृत देवस्थान। आज या फर्मागुडी पठारावर कटमगाळ आजोबा, कटमगाळ दादा महाराज म्हणून ओळखलं जातं अशा देवस्थानामध्ये श्रावणीतला दुसराच रविवार गोडशाचा कार्यक्रम म्हणून संपन्न होत असतो। हजारो भक्त या दिवशी कटमगाळ आजोबांचं दर्शन घेण्यासाठी तांदूळ, मूग, गूळ, नारळ असं पदार्थ घेऊन येतात आणि त्या सर्व आणलेले पदार्थ एकत्र शिजवून त्याची खिचडी किंवा गोडसं हा प्रकार केला जातो आणि भक्तांच्या मार्फत तो कटमगाळ दादांना अर्पण केला जातो। हे आमचे पारंपरिक गोडशे, पारंपरिक म्हणजे जेन्ना गांवान कितें तरी साथ तेन येयल्ली तेन्ना सगळे मेळोन ते गोडशे घालुया म्हणून ठरयल्ले आनी त्या प्रमाणे गोडशे घालपाचो प्रथा जाल्ली। आतां तेजो आतां चड हे मोठे जाला, लोक भरपूर येता, लोक आंगवण्यो करतात, तेका तांदूळ पड हाडून दितात, ते शिजोवन मागीर आमी देवा फुड्यान ते वाडी मागीर गोड सगळं वाटता, तुमी सगळ्यांक वाटता ग? हो, हे गोडशे आतां मागीर लोक लायनी रावन व्हरतात आणि आमी पावयतात। लोक आंगवणी करतात ते प्रमाणे हाडटाले। गोवा 365 खातीर फर्मागुडीच्यान कृष्णा नाईक।